देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयचें शुभ वर्तमान आमकां गोवल्या जेजूच्या जल्माची परगोटणी करतात तें आयकूंक मेळटा. आनी दुसऱ्या सुवातेर कशे भाशेन मारयेन ह्यो सगल्यो वस्तू आपल्या काळजांत सांबाळून दवरल्यो ताची म्हायती मेळटा. आयज जानेराची 1 तारीख आमी आमच्या मारिया देवाचे मातेची परब समोरूंक. मारयेन देवाची माय जावचें भाग जोडलें, पूण तिणें आपल्या जिवितांत देवाच्या पुता खातीर जायते त्रास काडले. दुबाविणें तिणें सुखान तशें दुखान जेजूचो सांगात दिलो. तरी आयच्या दिसा आमी ह्या मारयेच्या मायपणाचेर नियाळ करतना तिच्या काळजाच्या सारकें आमचें काळीज करूंक देवा लागीं मागून. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाड. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळां म्हणून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.